जाली आनी आमचो मेन इश्यू आसा की आमचो म्हणजे आमी GMCची स्टुडंट गोवा मेडिकल कॉलेजीन शिकता. आमचो कोर्साचें नांव आसा BSc इन एनेस्थेसिया टेक्नॉलॉजी. आमचो मेन प्रॉब्लम म्हणजे कितें जेन्ना हो कोर्स स्टार्ट केलो आमकां फॅकल्टी ना. आमकां जेन्ना पोस्टिंग्साक वयता थंय आमकां शिकोवपाक कोण ना. आनी जेन्ना आमी फॅसिलिटीज ना म्हणजे आमकां वॉशरूम्स ना, कॉमन रूम ना, हॉस्टेल ना. आमची थोडी भुरगीं सावड्ड्याच्यान बिचोलच्यान वाळपयच्यान येता आनी ताका तितलें ट्रॅवल करून येवचें पडटा. प्लस आमकां मातशें लेट येयल्यार एक्सक्यूज सुद्दां दिवपाक ती कांय आयकून घेना. आनी हेचे खातीर आमी आनी आमचे कडल्यान तेंच्यांनी पयलीं एक बॉन्ड सायन करून घेतलो आसा. त्या बॉन्डान म्हणजे 2 क्लॉज आसा की तांकां जाय तेन्ना हो कोर्स ती बंद करूं शकता. आनी जर आमकां हो कोर्स सोडपाक जाय जाल्यार आमी तांकां 1 लाख पे करून कोर्स हे आसा. आनी आमकां आमचो रिजल्ट डिले जालो म्हणजे 6 म्हयने आमचो रिजल्ट डिले जालो. आमचो रिजल्ट डिसेंबरान येयला आनी तितून आमकां 2 वेळा रिजल्ट येयलो. पयलीं एकदा रिजल्ट येयलो की आमकां 11 जाणां पास जाला म्हणून टोटल वी आर 20 प्लस आनी तितूंतली मागीर सेकेंड टायम परत रिजल्ट येयलो तेन्ना फक्त 2 जाणां पास जाले. आमी हेचे खातीर आमी डिनाक आनी आमची मॅडमीक तांकां लेटर्स केली. आमची प्रॉब्लम्स आसा, आमकां सिलेबस जाय, आमची फॅकल्टी जाय ते सगळें आमी तांकां सांगलेलें. फर्स्ट लेटर आमी डिसेंबरान दिली. त्याच्या उपरांत आमी फेब्रुवारी मार्च तेन्नाय लेटर दिलो, रिमांयडर तांकां दिलो. पूण आमकां आमच्या आजून फॅकल्टी गावना आनी आमची कितें जावन फॅसिलिटीज बीन कांय गावना. एंड आवर मेन प्रॉब्लम इज फॅकल्टी. म्हणजे आमकां फॅकल्टी आसा, थियरी शिकोवपाक आमकां सगळें शिकयता रेजिडंट्स एंड ऑल. बट आमकां जे प्रॅक्टिकल वर्क आसा पळय ते सर्टिफायड पॅरामेडिकल अशें ना. सो आमकां जे ग्रॅज्युएट केला BSc आनी कितें केमिस्ट्री तशें आसा. पूण आमकां जे पॅरामेडिकल सर्टिफायड जाय फॅकल्टी आमची. सो ती आमी आतां 1 year 2 years जाले ऑलमोस्ट. सो आमकां ती सांगता फॅकल्टी हाडटा पण आजून पर्यंत टील डेट आमकां अजून फॅकल्टी येवना. ट्रेना कडेन चवकशी करतालो तो फॅकल्टी ना म्हणटा तें खरें न्हू. तो 10 फॅकल्टी आहा कॉन्ट्रॅक्टाचेर. ओके. म्हणजे 5 ब्लॉक ते पॅरामेडिकाचे. पूण तांकां कितें प्रॅक्टिकल दिवपाक जाय तें सारकें दिना म्हणटा ते. म्हाका हांव पयले फावटी आयकता. हांव पयले फावटी आतां तो तेंचे टॉयलेटाचे विशय आहा पण तांकां कॉमन फॅसिलिटीज आहात त्यो आनी सेपरेट फॅसिलिटीज आपणाक मागता. विथ MBBS स्टुडंट्स दे हॅव अ कॉमन फॅसिलिटी दे कॅन यूज देम.